bozum bodukeता देवा तूं आमचो शेवो जिवीत तुका भेटोवन दिता देवा तूं आमचो ओरो तुका बozum बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाल भाव भयणीनो, आमकां सगळ्यांक देव आपयता. वेगवेगळे तरेन वेगवेगळे सुवातेर वेगवेगळ्या मनशां वरवीं आनी आयचो सेवादोर आमकां हो देवाचो उलो ओळखून जिवितान ह्या उल्याक पालो दिवंक आपयता. हे आपोवणेन तर आमी पालतोल्या जाल्यार आमकां आमचे सदांचे समाधानी जिवीत सोडून नवें मन आपणावंक गरज. देवाच्या ह्या उल्याक सोबता तसलें जिवीत जियोंक आमकां दर एकल्याक हे मिसाचे भेटेन कृपा आनी बोल मागुया. वेगवेगळे तरेन देव आमचे लागीं उलयता आनी ह्याच देवाचो उलेख ताका आमी जबाब दिवंक आनी ताचो ताळो आमी आयकूंक गरजेचें. आनी हे तरेन देवाक जाय तें आमी करूंक जाय. देवाच्या आपोण्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावंक जाय. हेंच करूंक ह्या बलिदानांतल्यान आमकां कृपा मागता आसतना जायते फावट आमी चुकल्या. देव आमचे लागीं दुसऱ्या वरवीं उलयता, दुसरे सुवातेर वेगवेगळे तरेन उलयता हें आमी ओळखूंक जायते फावट चुकल्या. आनी हो देवाचो ताळो ह्या त्या घडण्या वरवीं मनशां वरवीं ओळखूंक आमी ना. आनी आमकां जाय तेंच आमी केलां. त्या खातीर बोगसोडे मागुया. हांव पातकी सोर पोदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो दुनिया आसता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदां सांगपाक बरें सगळ्या जगतांत आनी भोगता आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Krista
सर्वोदयेता देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवसा तुझ्या दोन वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेणे तूं संसाराचे पाप खाता आजी काकुतलो तूं बापाच्या उजव्याक बसय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आज्ञा सांगपी देव बापाचे मोयणे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इस्कोर एकलोच तूं परमेश्वर प्रार्थुया कोमनीदादीच्या इंतेसां खातीर मागुया सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय तुजे पोरजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनान आमेन. सॅम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप देवाची आर्क पेट दवरलेल्या त्या सर्वेस्वराच्या पवित्र स्थानान सॅम्युएल न्हिदोन आसलो आनी सर्वेस्वरान उलो केलो सॅम्युएल सॅम्युएल ताणें जाप दिली हो पोले आसा आनी रोखडोच एलिशी धांवून वचून ताणें म्हणलें हो पोले आसा कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय एलीन म्हणलें हांवें तुका आपोवंक ना वचून न्हीद तो वचून न्हिदलो आनीक एक पावट सर्वेस्वरान म्हणलें सॅम्युएल सॅम्युएल तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें हो पोले आसा कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय पूण एलीन पोर्तिपाल केलो म्हज्या पुता हांवें तुका आपोवंक ना चल न्हिदोंक वच सॅम्युएल सर्वेस्वराक अजून वळखो नासलो कित्याक सर्वेस्वरान ताका आपलें उतर केन्नाच कोलीत करूंक नासलें तिसरे फावटी सर्वेस्वरान सॅम्युएलाक उलो मारलो तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें हो पोले आसा कित्याक म्हूण म्हाका आपयताय सर्वेस्पर भुरग्यांक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सॅम्युएलाक म्हणलें चल न्हिदोंक वच आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण उलोय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता म्हणटूच सॅम्युएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो सर्वेस्पर येवन ताचे सोरी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो सॅम्युएल सॅम्युएल सॅम्युएलान जाप दिली
उलोय सोर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सॅम्युएल वाडोवन वेताना सोर्वेस्पोर ताचे सोबे आसलो आनी सोर्वेस्पोर उलोयतालो तितली उतरां तो सोकला पडूंक दिनासलो. देवाचे उतोरे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, बापा हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. जबाब परतून म्हणुया, बापा हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. आशेवन आशेवन सोर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर ओडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घाला, आमच्या देवाचें किर्तन. आमचो जबाब, बापा हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. योत आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. ओम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पोले हांव येता. आमचो जबाब, बापा हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. तुजे खुशेक हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलेलें आसा. देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे सुमोरतीचो हांव मोग कोत्ता. आमचो जबाब, बापा हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. सदांच तुजें प्रामाणीकपण व्हडले सोबेन हांव परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. आमचो जबाब, बापा हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, मनशाची कूड पोजटपणाक न्हय, पूण सोम्याक आनी सोमी कुडीक. देवान सोम्याक पुनर्जीवन केलो, तसोच तो आपले पोदवेन आमकांय पुनर्जीवन करतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नकलोत. सोम्या कडेन एकवडटा तो ताचे कडेन एकूच आत्मो जाता. पोजटपणांतली कोड सोरात. मनीस कोत्ता ती हेर सोगली पातकां कुडी बायली, पूण पोजटपण कोत्ता तो आपलेच कुडीचेर आड पातोक कोत्ता. तुमची कूड देवा कडचो तुमी घेतिल्ल्या आनी तुमचे सोवे टिकाण करून जियेतोल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुमी नकलोत. तुमी तुमचीच न्हय, ओड किंमत दिवन ताणें तुमकां विनती घेतल्यात. म्हणटोच तुमचे कुडीन देवाक मोहिमा दियात. देवाचे उतोरे. उडगाराक सोगलीं उबी रावया. आमकां मेसियास म्हणजे देवान मागलोलो मेवला. कृपा आनी सोत ताचे वरवीं आयल्या.
Sorvespor तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो जोवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सांगया. दुसऱ्या दिसा जो आपल्या दोगा शिसा सांगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हणलें हो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळोन आपणा फाटल्यान येतल्या ते पळोवन जेजून ताका म्हणलें तुमकां कितें जाय? ताणी ताका जबाब दिलो राबी मुणगे गुरुजी तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हणलें येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात तांणी देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेची सुमार 4 वाजलोली. जुआंची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमांव पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा सिमांवाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हणलें आमकां मेसियास मुणगे देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनी ताणें सिमांवाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हणलें तूं सिमांव जुआंवचो पूत तुका नांव घालचें आसा केफास मुणगे कोडप. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रेरीच्या बाबा भणीनो एकलो आफ्रिकान मिशनार सदांच ट्रायबल मनशाक पळोवन अजाप जातालो कित्याक हो मनीस ओरोण्यांत रेवेचेर आड पडटालो. एकदां ह्या मिशनरान त्या मनशा लागीं विचारलें तूं अशें कित्याक करताय? आनी तो मनीस अशें उद्गारलो इश्टा हांव ओरोण्याचो ताळो आयकतां जो सदांच रडटा. म्हाका एक भाग जावंक जाय. आमचे दर एकल्याच्या भितर देवाचो अनुभव घेवंक आनी आमची बदलणी करूंक एक तांक आसा. हो आमचो आवडो आनी तांक पळोवन देव आमकां आमच्या समाधानी जिवितांतले भायर सरूंक आनी ताचे नवे येवजणेक आयती रावूंक आपयता. समाधानाच्या जिवितांतली म्हटल्यार आमचे सदांचे चालते जिवितांतली हो कम्फर्ट झोन आमी म्हणटा. जायते फावट सगळें बरें चलता तेन्ना आमी कम्फर्टेबल आसा कम्फर्ट झोन तेन्ना आमकां जबरशें नवें मन घेवंक येना. सदांचें चालतें आदी केलां तशेंच करुया अशें आमी जायते फावट म्हणटा. पूण देव घडये आमचे भितर तांक दिता नवें मन आमकां आपणावंक. देवाचो उलो आमकां आसता आनी ह्या देवाच्या उल्याक आमच्या जिविताचो आमी जबाब दिवंक जाय. कम्फर्ट झोनांतली घडये आमकां भायर सरून हें नवें मन आपणावंक सोंपें जायना. तशेंच आयज आमी अशें कितें तरी आयच्या सेवा धर्मांतल्या वाचपांनी पळयता. हो देवाचो उलो आमी पळयता. हो देवाचे आपोवणे आमी पळयता. पयल्या वाचपान जशें आमी पळयलां सॅम्युएलाक देव आपयता. जशें आमी म्हटलेलें सुरवातेक वेगवेगळे तरेन वेगवेगळे सुवातेर वेगवेगळ्या मनशां वरवीं देव आमकां आपयता. तो अशेंच कितें आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपान सॅम्युएलाक उलो केल्लो. ताच्या नांवान ताका उलो मारलेलो आनी सॅम्युएल वचून एलीक विचारता तुवें म्हाका कित्याक आपयलाय? तो म्हणटा हांवें तुका आपोवंक ना, न्हिदूंक वच. आनी एकदां ताका ताळो आयकूंक येता ताच्या नांवान उलो मारतलो.
परतून तो येता आनी तो म्हणटा हांवें तुका आपोवंक ना. सॅम्युएलाक कळटा देवाचे आपोवणें ताका येता, देव घोडये ताका आपयता जायत आनी एक फावट तो तुका उलो मारीत ताका जबाब दी. हो पळय तुजो सेवक, तुका जाय तें उलय, तुका आयकूंक तयार आसा. आनी हे भाशेन तिसरे फावट ताका उलो मारलो तेन्ना साम्युएलान ताच्या उल्याक जाप दिली. हो पळय हांव आसा, तुका कितें उलोवंक जाय तें उलय. तुजें उतरां, तुजो सेवक तुजें उतर आयकूंक तयार आसा. आनी देवाच्या उतराक आयतो जाता, तयार जाता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता शीस जेजू खंय रावता तें पळोवंक सोदताले. आनी जेजूक ते विचार करता, तूं खंय रावताय? ते म्हणटा ये आनी पळय, कम एंड सी, कम एंड एक्सपिरियन्स. पळय हांव खंय रावता. आनी ते गेल्या उपरांत एकल्यान म्हटलें म्हाका मेसियास मेळ्ळा, देवान मागलोलो म्हाका मेळ्ळा. आनी ताणें वचोन रोखडेंच दुसऱ्या आपल्या भावाक सांगलें, सिमावाक, आनी ताका म्हणलें जुआच्या पुता तुका नांव घालचें आसा केफास. आनी केफास म्हणल्यार खडप. ज्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो. अशें जेजून पेद्रूक पयलो पाप साहेब जावंक वेंचून काडलो. तरे भाशेन हें देवाचें आपोवणें जिन्सा तरेन देव आमकां उक्तें करता. देखून ह्या देवाच्या आपोवण्यांक आमी उक्तीं रावंक जाय, आयतीं रावंक जाय. हेंच सॅम्युएलान केलें, हेंच जेजूच्या शिसांनी केलें आनी हेंच आमकांय जण एकल्याक करूंक तो आपयता. तर आयच्या तिसऱ्या वाचपानूय जेजू म्हणटा कोण भाशेन दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता पावलूक देव म्हणटा ताकाय आपयता आनी म्हणटा तुमी क्रिस्ताची कूड जाल्या. आनी क्रिस्ताची कूड कशी? तुमचे कुडींतल्यान तुमी देवाक मोहिमा दिवंक जाय. तुमच्याय कुडींतल्यान तुमी देवाक मोहिमा दिवंक जाय. देखूनच मागीर पावलो म्हणटा सगळे तरेचे पोडजोडपणांतली मेकळी रावात. तुमच्यो कुडी जावन आसा देवाची मंदिरां. तुमकां पवित्र आत्म्या वरवीं तुमच्यो कुडी देवाचें मंदीर पवित्रपणान जियेयात, प्रामाणीकपणान जियेयात. फसडपण जिन्सा तरेच्या फसडपणांतली मेकळी रावात, सोडून दियात. आयज काल आमी पळयता जिन्सा तरेचें फसडपण म्हटल्यार जायते तरेचीं पातकां, कुडेचीं पातकां. तो म्हणटा सगळीं पातकां भायल्यान जाता, पूण ही पातकां फसडपणाची कुडेचीं पातकां जावं मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, फॉर्निकेशन, एडल्टरी, होमोसेक्शुअलिटी आनी हे भाशेन ही पातकां आमची कूड बोसतायता आनी आमी पातकान पडटा. देखून मनशाची कूड पोसडपणाक न्हय पूण सोम्याक आनी सोमी कुडीक. तुमचे कुडीन देवाक मोहिमा दियात. हो संदेश आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान दिल्लो आमी पळयता. तर आमच्यो कुडी देवाक मोहिमा दिवन जियोंक गरज. आमच्यो कुडी न्हय पातकाचो सोयीक जावं, पूण आमचे कुडी वरवीं आमी देवाक मोहिमा दिवंक जाय. देवाक मानता ते भाशेन पवित्रपणान आनी प्रामाणीकपणान जियोंक जाय. हो जावन आसा आमकां देवाचो उलो. आमच्यो कुडी पवित्र आनी हे कुडींतल्यान देवाक आमी मोहिमा दिवंक जाय आनी देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोंक जाय. तर आयचो सेवादोर आमकां हेंच करूंक आपयता. चालत्या जिवितांतली हो कम्फर्ट झोनांतली भायर सरून देवाक जाय तें आमी करूं. देवाच्या उल्याक आमच्या जिविताचो जबाब दिवंक आनी देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोंक, पवित्रपणान आनी प्रामाणीकपणान जियोंक. तर हेंच करूंक आमकां
ह्या बलिदानांतल्यान जोणेकल्याक आदार मागुया आनी कृपा मागुया. सोंपे न्हय, आमच्या कुडींतल्यान देवाक आमी मोहिमा दिवंक, पूण जायते फावट आमच्यो कुडी पातकाचो सोयीक जाता. देखून आमचे कुडीक पवित्र म्हूण आमकां ग्रास करता आनी हेच पवित्रपण सांबाळूंक आमकां आपयता. खरेंच तें देवाचें आपोवणें पवित्रपणान प्रामाणीकपणान आमी जियो. तोरेंच करूंक ह्या बलिदानांतल्यान आमकां जोणेकल्याक आदार मागुया. आमी मनीस असोक पातके, पूण ह्या पातकाचे झुजपाक आनी अदीक करून ह्या कुडीच्या वोंडोण्याचे झुजपाक देव आमकां आपली कृपा आनी बळ दितलो. हेंच मागून घेवया ह्या बलिदानांतल्यान. उबी रावुया आनी आमचो बाबाट एकाच देवा सोवे आमी जिवो करुया. सत मानता हांव देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी प्रितुमेच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समोलो, आंकवार बरयताय जल्मलो, पोंच प्लाता खाल ताणें खोस सोंसले, ताका कुस्तार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उसव्याक बसला, तुय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणीक, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. तर आमच्या जोणेकल्याच्या जिवितांतल्यान आनी अदीक करून कुडींतल्यान देवाक आमी मोहिमा दिवंक आमकां आयती कोर तयार कोर म्हूण मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी बापाच्या आपोवणेक पालो दिवन देखीचे जिवीत जियोंक जेजूची कृपा आनी बळ तांकां मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवंक नीती आनी शांती खातीर वावरूंक आनी अदीक करून ह्या महामारी पिडे समयार लोकांक फावो त्यो सवलत्यो दिवंक सेवेचें मोल तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमच्या सुपुल्या भुरग्यांनी आपल्या वडिलां सोवे देवाचो रुपकार पोलयोन ती जें कितें सांगतात तें आयकूंक तांकां जेजूची कृपा मागुया. आमची तरणाटी आयज काल जायते फॅशन आनी स्टायल्स आपणायतात. अशें करतना तांच्यांनी आपल्या कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी कितलींच आमची भाव भयणां कोविड-19 ह्या नव्या रोगाक लागून खोस सोंसतात. जायतीं जाणां मरून गेल्यात. तांच्या आत्म्याक सासणाची शांती मागतना पिडेंत आसलोल्यांक बेगीनूच पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण मागुया.
देव मोगाड बापा ही आमची कांती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. आमच्या जिवितांत तुजो ताळो वळखूंक आनी तुज्या उल्याक आमच्या जिविताचो जबाब दिवंक आमकां सगल्यांक आयती कोर तयार कोर आनी आमचें जिवीत तुका ओंपलेलें जावंक आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमकां दिलाय तो मुदामी कागदयता तो वेंदेला मनशाच्या वावरांत केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातो. स्वीकार कर मोर प्रार्थना मागता. गोवा उंडो अवतारा राता ताका सोडून समोर पिता. आमचे सुतूक सगळे चोयता. मनशाच्या वावरांत केला तो आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचे म्हज्या बाबा म्हणिनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्पोरा जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास करून समोरोम करता तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय वाटा. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारितान चोल घेतलो. कुस्ताचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. So
तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोवची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणेक कराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगटुया. Jesu, tuझे मरण आमी सोमोरंता. सोम्या जेजू, तुझे पुनर्जीवन परगटा. सोम्या जेजू, तुझ्या येल्या आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोटजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती बागयोन धर्मदुतां आनी सोरकाणी तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नोरांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देवाच्या उल्याक आमच्या जिविताचो जबाब दिवंक आनी देवाक जाय आनी देवाक मानता ते भाशेन जिवंक आमकां आयती कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा स्वर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी पोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्तांव तुवें तुज्या तोरमदुतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुमेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो चेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत कोर, आमची काकूत कोर. देवाचे सेविये, संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत कोर, काकूत कोर. देवाचे सेविये, संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळी सुभागी. सुम्याक म्हाज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एका सर्गेच्या मुंड्यान दादोशी केल्याय, तर एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जावच्या. आमची मोनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. बसुया. एकोणीस तारखेर सांजेच्या 4 वाजता जमात आसतली. सोशल एक्शन ग्रूप आनी कोण समाजीक कार्यांत वांटो घेवंक सोदता, अदीक करून भुरगीं तरणाटीं आसात, तांणी येवंक मागता. गेले 2-3 म्हयने जाले फादर येता आनी लोकूच कोणूच आसना. तर मागता एकल्याच्या वाड्यांतलो एक तरी प्रतिनिधी कसो येवपाक. सोशल एक्शन मागीर वखदार न्हय म्हण सोशल समाजाचो हुस्को आमकां आसूंक जाय आनी एकल्याक समाजाच्या हुस्क्या खातीर आमच्या एक समुदायांतल्यान वेंचून काडुया आनी धाडुया. मंगळारा दीस सांजे 5 वाजता मीस जातले. येता तो साद्या काळाचो 3रो आयतार बिब्लिकल एपोस्टोलीक. सकाळी मीस 8 वाजता
मिसाची मांडावळ करूंक रुजाय सायबिणीचो समुदाय आनी नेसेसिदाद सायबिणीचो समुदाय. सांजे मीस 5 वाजता. मिसाची मांडावळ करूंक आवे मारीचो समुदाय आनी पवित्र आत्म्याचो समुदाय. सोनवारा दिसा मीस आसतले 23 7:30 नेल्सन रॉड्रिगीस दुसऱ्या वर्साचो उगडास. उबी रावुया. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे मोडुकार. Moci